आमकां जण एकल्याक प्रामाणीकपणाचो रस्तो दवरूंक देव दर दिसाक उलो मारता. जेजून ह्या संवसारांत येवन आमकां प्रामाणीकपणाची वाट दाखयली. भाग्योन जुसेवासान प्रामाणीकपणान आपली पावलां मारून जेजूचो दिरादीक गोवायतो जालो. आयच्या समाजान नदर मारल्यार वेता थंयसर फोटिंगपण आमकां दिसून येता. प्रामाणीकपणा आड कोन्यो वाडत आनी चडत आसा. प्रामाणीकपणा पासत आमी वावुरतले तेन्ना देव आमकां दादोशी कोत्तलो. तर हे मिसा बेटेन वांटो घेतना प्रामाणीकपणाची पावलां मारूंक आमकां जण एकल्याक कुरपा मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस दियोसिजीचे समाजीक निती आनी शांतीच्या आनी कारिस्मातीक नवसोनेच्या वावरा खातीर भेटयल्लो तेन्ना त्या केंद्रान चलतलो वावर आमचे दियोसीन फळाबरी जावंक आनी जी कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेता तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण हे मिसा बेटेन मागुया. एक चिंतना घेवन ह्या मिसाचे बेटेंत आमी वांटो घेतना पयले सुवातेर खंयसर आमी चुकल्या आमच्या मोगाळ देवाचेर, आमच्या पेल्याचेर, आमच्या घरांत घोराब्यांत, वावराच्या जाग्याचेर हे एके घोडे मोदें ओळखून घेवन बोगसोणें मागूंक तयार जावुया. आनी तुकेच काळजान सगलीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन ती सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो सगल्यो गरजो हे वेळार आमच्या मनांत हाडून बापाच्या हातान घालुया. देवा, तुज्या याज्ञिकांनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या जेवाजाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेत आजियाच्या शिमेपर्यंत पडझड आयली.
तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसयले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ ओदीक ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदार आमकां कोर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोदामाच्या राजकारभाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. दुवात तुमकां नितोळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्यायनीत राखूंक वावरात. कोश्टतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जरूय तुमची पातकां तांबडी लाल, तरी बर्फा वरी धवी फूल जातली ती. जरूय ती तांबडे बिरोण कशी, तरी कापसा वरी जातली धवी. हांव सांगता तें आयकुची तुमकां कशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावूंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोरसाद तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतली बोकडी बी म्हाका नाका. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोडटाय. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Solveis
sporak, sój, sój, solve sporak, solve sporak, sój, sój. Solve sporak, sój, sój, solve sporak, solve sporak, sój, sój. Kiedy vorten udar bon, आमच्या सोम्याची सुचे आम्ही ग्रेसावची काती आपूण जालो दुर्बळ Solves sporak, sój, sój, solves sporak, solves sporak, sój, sój. Solves sporak, sój, sój, solves sporak, solves sporak, sój, sój. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणले कोणाच्यानूच दोगां दोनयांची चाकरी करूंक नजो कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो ओ एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायची चाकरी करूंक जायना देखूनच हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें ओ तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें ह्या वेस्की उस्के काडूं नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड ओडती न्हय अंतरोडा वेल्या सुकण्याचे नदर मारात ती वोपिनात लुयनात आनी कोडेय बोरिनात तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता आनी तुमी ताचेवन मोलाची न्हय तर आनी उस्क्या काडून तुमच्यांनी आंग आत बोर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात ती कोश्ट करिनात ती सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगतां सोलोमांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तातूंतलो एकल्या सारको न्हेसलो ना तो आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत ओडयतात त्या शेतांतलें तण ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्यावन कितलो अदीक तुमकां तो न्हेसोवचो ना उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातेल्या कितें पियेतल्या कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून उस्के काडूं नाकात असल्या सगल्यांची वासपूस करता ओन भावार्थी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणाच पयले स्वाती देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळे तो तुमकां भरपूर दितलो म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं उस्के काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक जे नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाडणी तुका क्रिस्ता प्रमाणीकपणान जीवन बुकेवून तानेवून तुमी म्हजे गोबाय जायात
भाग्यवंत जुजेबाजाच्या जिवितांतल्यो 2 घडणो आमी आमच्या नियाळाक घेवया. जेन्ना 5 जुजेबाज ओ 7 जुजेबाज कानारांत काम करतालो तेन्ना प्रोपगंदा फिदे आनी पदवादो हांचे मदें तोंटो वचलोलो. शांत मनान ह्या वाठारांत आपूण देवाचे परगटणेचें काम करतलो म्हूण ताची आशा. आनी असल्या वेळार आपल्या वडिलांक तो बरोवन सांगता, विगारवाराच्या जोडटेवेलो म्हाका काड. पूण वडील कान ताचें उतर ताचे सांगणे कानार घेयनात. आनी असल्या वेळार आपल्या वडिलांचें उतर देवाचें उतर म्हूण मानून घेवन ह्या आडकोडी मदें प्रमाणीकपणान देवाचो वावर जेजूचो वावर फुडें व्हरत रावता. जायत्यो आडकोड्यो पडल्योत, कोस पडलेत, पूण आपलें प्रमाणीक काम सोडून दिवंक ना. श्रीलंकांत जेन्ना काम करतालो हें मिशनरी काम, जायते त्रास आनी तांचे मदें तो लोक जायते आडचार मानतालेत आनी तशेंच दुसऱ्या देवांक बुजतालेत. 5 जुजेबाज सोंसणीकायेन शांत मनान तांकां बरी सांगणी दिता. ह्या आडचारांचेर जोत व्हरूंक, ह्या कुड्ड्या देवांक बुजचें बंद करूंक तो तांकां शिकयता, शिडकायता आनी उलो मारता. आनी ह्या तरेन प्रमाणीकपणाचें जिवीत कितलें म्हत्वाचें, कितलें खुशालकायेचें तो त्या लोकांक आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आमकां खुशालकायेची खबर सांगता. वायटोवें जिवीत सोडून दियात. तुमच्या जिवितांत जे उगूण आसात ते सोडून दियात. आनी कितें इनाम? देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांव, देवाचें बरेपण आमकां फावो जातलें. प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक तो त्या काळाच्या पोरजेक उलो मारतालो देवाच्या नांवान. तोच उलो आमकांय आयज. आयच्या शुभ वर्तमानान दादोसकायचो संदेश आमकां. जेजू म्हणटा येते रोचणेक पळयात, ती ओपिनांत रोयनांत. सोर्गींचो बाप त्या सवण्यांचो, त्या तोंडांचो, त्या फुलांचो पराभूस करता. बरी खबर आमकां. ओदी करून आयच्या काळाच्या मनशांक, म्हाका आनी तुमकां कितलो भार घेवन आमी चलता, भोंवता, जियेता. जेवण खाणाचेर, न्हेसपाचेर, ह्या संवसाऱ्या वस्तूंचेर आमचें चड आनी चड हुस्को आनी मन वाडलेलें आसा. पूण जेजू आमकां म्हणटा ह्या सगळ्या वस्तूंची तुमकां गरज म्हूण तुमचो सर्गींचो बाप जाणाच. तुमचे लागीं जाता तितलें करात आनी उरलेले बापाच्या हातान घालात. पूण कितें सोदात? देवाचें राज आनी प्रमाणीकपण. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही सवणी, ही फुलां, हें तोंड देवाची सादी रोचना. पूण मनीस ताचेवन अदीक म्हत्वाचो आनी मोलाचो. जो तांचो परामोस देव मोगान करता जाल्यार आमचोय मोग देव मोगान करता, आदी केला आनी करीत आसतलो.
असल्या वेळार आमी एकूच जिवीत घेवंक जाय, एकूच रस्तो आमी जिवंक जाय जो बागेवन जुजाबाजान जियेलो. जेजू जिवंक आमकां उलो मारता तोच तो प्रमाणीकपणाचो रस्तो. हे कशें आमी करूंक पावतले? हांव पयले सुवातेर आमचें आख्खें जिवीत एका एका दिसाचें जिवीत जेजूच्या हातांत आमी घालूंक जाय. आमच्या दिसाचे एका दिसाचे समर्पण आमी करूंक जाय. आनी हें समर्पण केले उपरांत जे संवसारी मोन, ज्या वस्तूचें चड मोन आहा ते अदीक आनी अदीक थोडे जावंक पावतले. मेटेरियलिझम, कन्झ्युमरिझम, वस्तू घेयत घेयत रावप, अदीक आमचें मोन ह्या वस्तूंचेर आसतले ते मोन नपयस जावंक पावतले. म्हजेच फामिलीचें चिंता, दुसऱ्यांक अदीक म्हज्यान गरज आहा, पेल्याक हांवें पावूंक जाय, हें मोन अदीक वाडटलें. अदीक आनी अदीक आमी जेजूचेर नदर दवरूंक पावतले. हांव जी आमचेंच चिंतून आमची नदर ल्हान जाता, आमचें चिंतप ल्हान जाता, जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालता तेन्ना आमची नदर वाडटा, आमचें चिंतप वाडटा, दुसऱ्या सोर्शी आमची नदर पावता, जेजूच्या मोगाचेर आमची नदर पावता. दुसरें म्हणल्यार देवाच्या पदवेचेर आमी पातयेवंक जाय आनी प्रमाणीकपणाचो रस्तो आमी चलूंक जाय. जेन्ना आमी प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलता, जावं आमच्या वावराच्या जाग्याचेर, आमच्या घरांत, शेजाऱ्याक जायत्यो आडकोड्यो आमकां पडटल्यो, जायते सोंसूंक पडटले, जायती टिका आमकां सोंसची पडटली, लोक टिका करतले. असल्या वेळार आमी काळजीदार जावंक जाय ह्या सगळ्या आडकोडींक फुडो करूंक. आनी तिसरे सुवातेर हे काळजीदारपणान सोत उलयतली, सोत जियेतली, सोदा खातीर वावुरतली आमी वांगडी जावंक पावतली. आनी हे तरेन आमच्या जिवितान प्रमाणीकपण पडजोळटले आनी जेजूचे आमी गवाय जावंक पावतले. उबी रावया. आमी आतां नियाळ्ळां तें जिवीत म्हाका आनी तुमकां सोंपें न्हय. आमकां जेजूची गोठाय जाय, जेजूचें बोड जाय. हे वेळार थोडीच आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां कुरपेन बरमूण आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक आमकां आदार, बोड आनी मोन दी म्हूण मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून दाखयली प्रमाणीकपणाची वाट दर दिसा पोरजेच्या मनान घालून आनी ते वाटेर चलूंक ते आदाराचे साव बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी फटींगपण नाकारून प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. दर दिसाक आमी आमच्या कोन्यांतल्यान प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलूंक आनी स्वताचे गवाय जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें
व्हायरस हे पिडेक बेगीनच इलाज मेळूंक आनी मुनिस्कुलाची निगा घेतल्यांक गोठाय फावो जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. हो आयचो नोवेनाचो दीस दिओसिजीच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या आनी कारिस्मातीक नवसुणीच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडूं आनी ह्या वावरांतल्यान जायतें बरेंपण आमकां फावो जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वाराडांतल्या फिरगोजीच्या गवळ्याचेर आनी फिरगोजकारांचेर आनी ह्या वाराडांनी चलतेल्या गवळीक वावराचेर बाग्योन जुजेवाजाचे मोजोतीन बापाचो आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बोज सोर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोगाड बाप, तूं आमचो परामोस करता. तूं आमकां सगळे त्या त्या वेळार फावो करता. हें आमी सोत मानून थोडीच आमची मागणी तुजे मुखार घातल्यान आमकां सदांच तुजे कुरपेन सांबाळ आनी प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतांच आयकलोल्या देवाच्या उतरांतल्यान आमची जीण कशे भाशेन प्रमाणीकपणाची जावची ते आमच्या मनाक उजवाड मेळ्ळा. असलीच जीण देवाक मानता म्हूण जाणा जावन ह्या उंड्या सोऱ्या वांगडा आमच्या प्रमाणीक जिविताची निर्मळ भेटवणी बापाक करुया. गीत गावुया. देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भावां भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सुरवेस्पोर मानून घेवूंक. बो मोगाळ बापा, सांज वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांतल्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या दानाचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करून दी.
नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तुजो प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करून तुजी पवित्र सभा तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावो जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, surgani संसार मला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येतात ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचे हे रोगत. पातकाचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुडपोर गोटुया. सुन्याची तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओसरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बोरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीबोन जुजे तिच्या निर्मळ पोती सांगाती, बागीबोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर किरीत भाशेन आमच्या बागीबोन जुजेवाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां एकूच मोगाचे मागणें शिकयलां. सगल्या भावार्थान हे मागणें आमच्या बापाचे मागणें आमी भेटोवया म्हणून. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. प्रमाणीकपणाच्या रस्त्यान चलूंक आपुणूच आमचें जेवण खाण जाता. आमचो जिवो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपण आसात
ती आमी जण एकली सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भावां भयणीनो, खेरीत वेळ पावलो जेजू आमच्या काळजांनी येवचो. जेजू लागीं खालतिकायेन आनी पोरातून मागुया. जेजू म्हजी काकूट कोर, म्हज्या किरकोळ काळजान तूं ये आनी सदांच तुजें राज म्हज्या काळजान म्हज्या जिवितांत तूं चलय. ये जेजू, म्हज्या काळजान तूं ये. तुका आशेवन घेवंक हांव रावतां. म्हाका कुशाल कोर जेजू. तूं काळजान आयलो म्हणटच सगलें म्हजें धादोसपण. ये जेजू, म्हज्या काळजान ये. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेवन नाचयतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास आनी रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता आनी तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमेन. पवित्र कोमन्याव तयार जाला. जेजूक आमच्या काळजांत भावार्थान आनी भोक्तीपणान शेवुया. साक्रामेंतांतल्यान जेजूक घेवंक हें भाग फावो जायना जाल्यार पासून उत्मीक तोरेन ताका शेवूंक आमचो कोल आवंडो जेजूक उक्तो करून आमकां ताची निबेल गरज म्हूण सांगुया. ह्या वेळार गीत गावुया, जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखी जमनीचो शेवदो, उज्या दिव्या मोनिसलेचे, युद्राचो पळुवेचे, उज्या दिव्या मोनिसलेचे, युद्राचो पळुवेचे. तुझे बघून मागना जिवी नांव जेजू आनी पृथ्वी. तुझे बघून मागना जिवी नांव जेजू आनी पृथ्वी.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांज वाजाक मान दिवन या आयच्या 5व्या नोवेनाच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं, नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची प्रमाणीकपणाची देख घेवन आमच्या बाबां भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आनी फुडें वचूंक शेकोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. बाबा भयणीनो, हांव खेरीत भाशेन काळजांतान दिन वासूंक सोदता म्हज्या पाद्री भावाक, पाद्री लिगोरिन्यू डी कॉस्टा. आमचे पासत बरे भाशेन ताणें मीस पेटयला आनी व्हरता बरीत देवाच्या उतरांतलो काडून संदेश आमकां दिला. ताचे पासत ताका चड आमी दिनवाशी. खरें म्हणल्यार डिन्स हांचो प्रतिनिधी कसो तो आमचे मदें आसलो. तशेंच म्हजो खेरीत दिनवास पाद्री झेवियर ब्रागांझा हांकां डिओसेजींत कारिझमातीक नौसरणीच्या वावरा पासत आज आमी मागला ताचो प्रतिनिधी कसो आमचे मदें तो आसलो. ह्या म्हज्या दोगांय पाद्रींक हांव खेरीत भाशेन तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांच्या बरेपणा पासत, तांच्या आसण्या पासत आनी जेरूल तांणी आमचे पासत मागला तांचे पासत थोड्योश्यो कळ्यो करूंक हांव तुमचो वेळ घेता. नोवेनाच्या दिसांनी 2 मिसां हांगा जातात. सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोनूय मिसां ऑनलायन लायव्ह पळोवंक आमकां मेळटात आमच्या डिओसेजान वेबसायटाचेर. CCR TV, GCTV, HCN फकत 7 वरांचे मीस, गोवा न्यूज BU यूट्यूब चॅनल आनी त्या तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय ही मिसां आमकां पळोवंक सोय आसा. परबे दिसा 3 मिसां हांगा जातलीं. सकाळीं 7 वाजता सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दोबाजीक परबेचे मीस सकाळीं 10 वाजता कोंकणी भाशेन. तिनूय मिसां ऑनलायन लायव्ह आमकां पळोवंक मेळटलीं. तशेंच जशें हांवें सांगलां त्या यूट्यूब चॅनलांचेरूय ती पळोवंक आमकां सोयीक मेळटलो. फकत ह्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत डिओसेजीचे कांय प्रतिनिधी खुद ह्या मिसांत वांटो घेतले, जावं थोडे पाद्री, थोडी धर्मिकां आनी थोडी लौकिकां. नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे दिसा भाग्यवंत जुझेवाजाचे मुर्तीचो आनी ताची पवित्र रेलिकेचो ओमाव घेवंक भाग्यवंत जुझेवाजाची सांकवाळ उक्ती आसतली. सकाळीं 8 ते 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7. तशेंच भाग्यवंत जुझेवाजाचे मुर्तीचो ओमो ह्याय जाग्यार आमकां मेळटा. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात आनी परतून येयात. प्रमाणीकपणाचे जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत जुझेवाजाचे नोवेना मागणे. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवंत जुझेवाजान
पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्ख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भागिवंत जुजे वाजा भाशेन प्रमाणीकपणाक तानेवंक आनी बुकेवंक आमकां ह्या मिसांत देवान वाट दाखयल्या. हे कठीण वाटेवेल्यान चलूंक भोगताची मोजत मागूंक ताच्या मानाक गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. भागिवंत साम्या आमच्या भावा विनोद्या तुजी मोसत पावूय साक्षी दिवं जेसू भावात बसू उर्बी म्हूण आमकां सांगो. सुसेवासा आमच्या भावा तुजे पासोन आर्गा मोयमा बाप्पा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा सासना सासना सुसेवासा आमच्या भावा तुजे पासोन